माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. वेर्ना पेट्रोल पंपा लागसर केटीसी बशीन टू व्हीलराक ओव्हरटेक करताना दिलो धपको. 22 वर्सां पिरायेच्या चलयेक आगताक मरण. स्कूटर चलोवपी गंभीर जखमी. साउथ जेदी आरियल वाठारांतल्या व्हाळांत व्हांवता सिवरेजीचे बुरशे उदक. कांय नुस्ती आनी माणग्याक आयले मरण. लोकांच्या जिवाक जाला धोको निर्माण. कागाळी करून लेगीत संबंधीत विभागाच्या आडनदरेर जाले फुर्योस थळावे. बेरेस्तारा कांय सुवातांनी गडगड आनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय. बेरेस्तारा खातीर हवामान विभागाचो येल्लो अलर्ट. आणि आता याच्या कोकणी खबरो विस्तारान. राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसात. वेर्ना पेट्रोल पंपा लागसर केटीसी बशीन टू व्हीलराक ओव्हरटेक करताना धपको दिलो. ह्या धपक्यात 22 वर्सां पिरायेच्या चलयेक आगताक मरण आयले. जाल्यार स्कूटर चलोवपी गंभीर जखमी जाला. वेर्ना पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. एक दोग जाण जे आसात, एक चली आनी एक चलो भुरगो, वो पणजेच्यान येताले आनी जेन्ना वेर्ना जे देवतेचेर पेट्रोल पंप आसा थंय जेन्ना ते पावली, थंय पावपा कडेन कदंबा बसीन तांकां ओवरटेक करपाचो प्रयत्न केलो आनी हो ओवरटेक करता आसतना खंय तरी बस जी आसा ही त्या जी स्कूटर चलयतालो एक्टिवा काय कितें तरी हे गेल्यार गिये लागलो आनीक गिये लागतरीक खंय तरी दोगांय पडलीं हें जे 22 वर्सांची चेडूं आसा हें फाटल्या कदंबाच्या फाटल्या टायरा पोंदा पडले आनी ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाले. जर तो चलोवपी जो आसा वो सिरियसली इंजर्ड जाले कडेन आसा आनी ताका बांबोळी हॉस्पिटलांत जे आसा हांगा एडमीट केले कडेन आसा. आज तेंची फॅमिली मेंबर जी आसा ही आज मडगांव आयिल्ली आनी तेणी SP आनीक DYSP जो आसा आनीक वेर्णाचो पुलीस स्टेशनाचो PIक अपील केला की हेजेर मातशें सारकें इन्वेस्टिगेशन जावचें आनीक खरो न्याय आसल्यार तांकां मेळचो म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. ती कदंबा बस वेर्ना पेट्रोल पंप आहा पळय त्या पेट्रोल पंपाच्या सकयल ती देंवती ती कदंबा ओवरटेक करताली हांकां. ओवरटेक करतना म्हाका दिसता तेंची स्टेरींग ताका लागली कदंबाक फुडें तेच्या दारा काय कितें आनी पडली दोगांनी. तो चलो पळय चलयतालो न्ही आनी हे फाटल्यान बशिल्ले आनी ही चली टायरा पोंदा गेली कदंबाच्या आनी अशे तरेची डेथ जाली. तर आतां एकदम दुखद घटना घडली कित्याक हांव ते चलयेक वळखतालो. 22 वर्साचें भुरगें काल हांव थंयच आशिल्लो. मागीर हांव तांच्या घराकय गेलो. आतां ताचो पोस्टमॉर्टम चालू आसा. हांव मागता आमचे वेर्णाच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन की हेजें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करचें आनी हे पळय कदंबा बस जावं ST बस हे मेळत ती ओवरटेक करतात आनी एक्सिडेंटां चड जावपाक लागल्या. एकमेकाक मोकप हिट एंड रन खूब जावपाक लागल्या. हाजेर आमचे ट्रॅफिक डिपार्टमेंटांनी आमच्या पुलिसांनी हेचेर जाता ती बेगीन कारवाई करपाक जाय. हांकां एक स्पीड तरी दिवपाक जाय आनी तांकां सांगपाक जाय मेळत तशें तुमी ओवरटेक करनाका म्हणून. आतां पळय हेका मोकलो त्या चलयेचो जीव गेलो. आवय बापूय ते भुरगे आनी एकटो इंजर्ड आसा, बांबोळी तो भुरगो इंजर्ड आसा. तो चलयतालो आनी फाटल्यान बशिल्ले कळ्ळें न्ही. हे इनोसंट आतां हे भुरगे पळय जी आतां डेथ जाली कळ्ळें. अशें जावपाक जायना. आनी रोड बरो आसा थंय. रोडूय बरो ना. रोडा लागून हो एक्सिडेंट न्ही. आमी 24/7 रस्त्यार एक्सिडेंट जाले की हांव बी सांगता रस्ते सामके आमचे सारके ना. खंयच एक्सिडेंट कितलेशे अशे एक्सिडेंट जातात रोडाक लागून. सगळे सबंद गोंयभर तर तुवें पळयल्यार रमेश बाबा हांवें कितलेशे न्यूज घातले हेचेर रोडाक लागून. वचत थंय गेल्यार रोड पिड्यार जाले आमचे सगळे. थंय गोंयांत खंयचेच रस्ते सारके ना. रातभर भोंवपाचें ना. वचत ती खडयो रोड आनी सगळे फोडकुलां सगळ्या रस्त्यार. सेफ म्हणटा ते ना. थोडे पडटात फ्रॅक्चर जातात. एक एम्बुलन्स सुद्दां एक पेशंटाक जर घेवन वयता आमी सगळे एम्बुलन्साक सायड दितात. सगळो गोंयकार लोक सायड दिता सायडीन रावून. पूण त्या फोडकुलाक लागून ती एम्बुलन्स नो जाता. तो पेशंट म्हाका दिसता 15 मिनटां लेट पावता GMC. तर हाजेर मातशें आमच्या सरकारान लक्ष घालचें. अशे तरेन एक्सिडेंट जावपाक जायना. आनी काल पळय हे भुरग्याचें पळय जालां म्हाका खरेंच दुख्ख जालें. इतके सारके ल्हान भुरगे ते आनी आमचे क्लोज भुरगे सारके आमच्या फुड्यान सारके डेली आमी पळोवपी ह्या भुरग्यांक सारकें दुख्ख जालां. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. राज्यातल्या चडशा वाठारात शेतांनी आणि व्हाळांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक रिकपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात. साउथ जेदी आरियल वाठारात हाचीच देख पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या व्हाळात बुरशा उदकाक लागून कांय नुस्ती आनी माणग्याक मरण आयले. तशेंच लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. कागाळी करून लेगीत अजून मेरेन संबंधीत विभागान कसलीच दखल घेतिल्ल्याची चिन्हां दिसनात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आज आमी आसात ते सांजुचे एरियल आसात आनी ह्या सांजुचे एरियल आमच्या फाटल्यान दिश्ट पडटा हो पोर्तुगीज सांजुचे एरियेचो ब्रिज आसा आनी हांगा पयलीं जायते लोक जे आसात हे उदक न्हाताले हांगा कपडे धुताले जायतेशे जी एक्टिविटी आसात हे करताले गरमे दिसा भुरगीं कशें उदक न्हाताले हे आज त्या जाणटेल्यान सांगले कडेन आसा आनी आज पळयलें जाल्यार हेजें जें उदक जें आसा हें पोल्यूट जाले कडेन आसा आनी ह्या हितूंतली व्हडली मानी आसले तेंय मेला त्याच बरोबर हितून नुस्तें आसा ती मेले कडेन आसात ह्या पाड्या उदकांत जेन्ना आमी हांकां विचारलें त्या टायमार आमकां दोन तरेची आन्सर हितून मेळ्ळी एक म्हळ्यार फिश मिल जी आसा हे नुस्त्या उदक हितून सोडटात आनी तेजे हे मेले म्हणून आनी त्याच बरोबर जे थंय बिराडा कोण रावतात या स्क्रॅप यार्ड आसात हेंचे कडेन खंयच सिवरेजीची कांय कनेक्शन ना आनी हेजे खातीर हे सिवरेजच सोडटा आनी तेजे खातीर ही घाण जाली म्हणून ते सांगता हांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेजे पयलीं सुद्दां नुस्तें मेले येवन गेली पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जी उत्तर दिता ती पळयली जाल्यार खरेंच तांकां आपोवपा सुद्दां न्हू अशें दिसता आज परते गांवच्या लोकांनी मागले कडेन आसा की हांगा येवन तेणी इन्स्पेक्शन करचें पळोवचें आनी खरी जें कितें आसा हें लोकां मुखार हाडचें आनी ज्यो फॅक्टऱ्यो हें असली उदक सोदतात पाडेले तेंचेर एक्शन घेवचें म्हूण तेणी आज मागले कडेन आसा हिंगा आमगे एक विलेजरान म्हाका फोन करून सांगिल्लें हिंगा क्रोकोडायल मेळ्ळो म्हणून आनी हो पुर्तुगेजारा ब्रिज 2023 रेनोवेट करून सिनियर सिटीजना पासत दिल्लो आनी ह्या लुगराक लोक येवन सायन्सा बसताय हेज पयलो हिंगाय सेम इन्सिडेंट जाल्लो आयज तो आयको जाला आमगे प्रेस भाव सारकी गोवाय आहा एकू वाडांक दोन भाशे कलराचें उदक येता आनी वास पडा घाण सगली हिंगा व्हडले क्रोकोडायल मेळ्ळा हांव 100 फिटां आहा मुजी तो व्हडलो क्रोकोडायल मेलो आहा आनी फॉरेस्टान येवन ताका फूल ऑफ कित्याक घाण माताली आनी तेच भाशेन हितू व्हडांक आख्ख्या नुस्त्या मेला मेजील तितूंक म्हाका 22 मेळ्ळे नुस्तीं आतां आमी मेजील तिनू हेजे पयलें अशें करून पंचायता कडेन नुस्त्या मेलोली जायती पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिपोर्ट धाडलो दोनीच मेळ म्हूण आतां हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन मागोतां आनी प्रेस भावा कडेन मागोतां कित्याक तुमी जाणा हिंगा कितें जालो तें गेलते फाटी आनी आमी इन्स्पेक्शनूय केल्लें हें सगळें पोल्युटेड उदक येता तें स्क्रॅप यार्डांतल्यान म्युनिसिपाट म्हणटा तो वार्ड आहा आनी थिंगा सगळी स्क्रॅप यार्ड बोलोवंक हाय ही पुलिसीकूय खबर आहा ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा खबर आहा ही हेल्था खबर आहा ही पंचायता खबर आहा ही कलेक्टराक सगळें खबर आहा बट सगळे ऑथॉरिटी धड दाखोवन आहाय हे म्हणटा फिश मिलाची म्हणून फिश मिलाचें हांव स्पेसिफाय करूंक शकना कित्याक हांव टेक्निकल पर्सन न्हू हिंग तर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तर सारकें इन्स्पेक्शन करून तो रिपोर्ट दिलो जाल्यार कोण चोर कोण बेदी आहा तो कळटलो हिंगा कित्याक वास येता तेजे चोयच्या दिसा सुएजीचें उदक सोडला आतां हें उदक स्टार्ट आहा कितू दिसू जालें वास माता पूण हिंगाय चोयल्या फाटा दोन भाशे कलर थिंगाय चोयल्या फाटा दोन भाशे कलर फकत हिंगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन काम करचें कित्याक काल एकल्या फायन पडला IDC उज घात आसतना सांपडला थिंग प्रोडक्शन जाता तेका कन्सर्न टू ऑपरेट येना हें सगळें आहा धड दांगून कितें आहाय तें येना दुसरें आमगे पंच थोडेशे आहाय पडे 100 जाण पंचांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केला ह्या दिसांनी आतां तें कितें निकात तें बरें आहा बट 100 जाण पंच कदेलो सांबाळूं हाय वो गांवचे थोड्या चोयताय हे आनी चोय आनी आपय ऑथॉरिटीक कित्याक ही खबर आयकून येयल्या ही पंचान फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केलो मग काल आज पंच कित्या ना काल कित्या इश्यू करूं ना पंचान कदेल सांबाळपाक सरपंच पण वो सरपंच आहाय तांकां उडोवपाक मुगे ही मागणी ऑथॉरिटी कडेन लोकां सुसेगाद जें दियाय पोल्युटेड आहा तें काण उडय आमगे गांव पोल्युटेड कोनाकाय सर हे नुस्तें मरपाक कारण म्हणटा तें नुस्त्या एक फॅक्टरी आहा तें उदक तेणी वयल्यान सान सकयल देंवन येता तेजे वयल्यान तें मरपाक शकता नुस्तें म्हण आज कितली नुस्तीं मेल्यात मानिंगे मेला जायते नुस्तें मेल्या आनी तें व्हडले व्हडले मांगे मेला हय म्हणच्या इतल्या हायटीचें आं मागीर तेका फॉरेस्टान पुरलें हय ते फॉरेस्टान पुरून गेल्या ओके आनी हें उदक बंद जाले शिवाय हें सारकें जाग्यार बसपा ना तेंगे फॅक्टरीचें जाग्यार बसपा ना आमचो गांवचो लोक जायते बाळ कोता कोण कानार घेयना बट हे ना जालें जाल्यार गांवां सुद्दां रोग बी जातलो न्हू शकतलो न्हू पॉसिबल सारकें हय कित्याक तुमकां कितले वर्सां वो आतां नाला आसता हय तो जायते वर्सां पुर्तुगेज टायमा पयलो तुमी हितून पयलीं उदक बी न्हाताले हय न्हावताले खेळटाले बरें हें कोताले मजा भुरगे म्हण आतां तितून देंवपा आसा आतां तें करूंक गेले जाल्यार आमी मरून येतले गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख.
घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या तरणाट्यांक काम करपाक उमेद ना ह्या मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या विधानाचेर आप युथ विंगान खर टिका केली. गोंयच्या तरणाट्यांकडेन सरकार खेळटा, कितल्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो ते मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचे अशें म्हणत तांणी सरकाराक धारेर धरले. एक व्हडलो एक इन्सल्ट ह्या गोंयच्या युथांक ह्या सीएमान केल्लो आसा की खंय जॉब आसतना खंय गोंयकारांक खंय गोंयच्या युथांक खंय जॉब करपाक उमेद ना. सीएम एक 2 मिनटां हे स्टेटमेंट दिवचे पयलीं चिंतपाक जाय आशिल्लो की हो येदो व्हडलो इन्सल्ट तूं करता आसतना तुका मातूय लज दिसूनाका म्हणून. त्या सांगता आसतना आयज प्रायव्हेट जॉब्सान तो म्हणटा आयज प्रायव्हेट सेक्टरान आयज जॉब्स आसा म्हणटा, बट प्रायव्हेट सेक्टरान जॉब्स आसा कसले जॉब्स आसा हे सीएमान आमकां आयज सांगपाची गरज आसा. कित्याक आयज एक इंजिनियरींग केल्लो भुरगो थंय वचून पॅकिंग जॉब करूं शकना. आयज सीएमान मुद्दम आपलो टायम काडून इंडस्ट्रीनी भोंवपाची गरज आसा आनी तेणे चॅक करपाची गरज आसा, डेटा काडपाचो गरज आसा की खरेंच कितले जॉब्स प्रायव्हेट सेक्टरान आसा काय म्हणून. अशेंच थोडे म्हयने पयलीं ह्याच गव्हर्मेंटान भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान इंटर्नशीप जॉब्स काडलेले 1 वर्साचे. ते आयज त्या 10,000 भुरग्यांचे कितें जालें, त्या भुरग्यांक 1 वर्स कामाक दिलें, तेजे मागीर तांकां रिन्यू करूं ना. खुबशे हजारांनी भुरग्यांक रिन्यू करूं ना. आयज त्या भुरगे कितें करता हे सीएमान खबर घेतली काय ना, तेंची खबर घेतली काय हे घेतली ना. आयज त्या भुरगे बेकार आसा. तेंच्यांनी एक जॉब फेरी केलो, पूण त्या जॉब फेरा नंतर कितले भुरग्यांक जॉब्स दिले हे सीएमान केन्ना जवाब दिवना, नाल्यार खंयच्याच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जवाब दिवना. हो गव्हर्मेंटान गोंयकारांक सांगूंक पडटलो की एक्चुअली कितले जॉब्स दिले ते. आयज तूं बेकार आसा म्हणून तूं नेटान सांगता, पूण कितले जॉब दिले ते सांग मरे आमकां. तूं मोठ्या 10,000 जॉब दिले म्हणटा, 7,500 जॉब दिले म्हणटा, कोणाक दिले आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान दिले नाल्यार खंय दिले हे क्वेश्चन आयज प्रत्येक युथाच्या तकलेन आयिल्लो आसा. ही तुका आयज लस की तुवें स्टेटमेंट दिला की 20% यूथ खंय जॉब काम करूंक सोदना. अरे आयज आमी जेन्ना घरांनी भोंवता काकूट दिसता आवय बापूय रडटात की अक्षरशः आपल्या भुरग्यांक खंय ना खंय तरी कामाक लायका म्हणून, आनी आयज तूं सांगता तांकां काम करपाची उमेद ना म्हणून. आज भुरगे शिकून सगळे बेकार. आता सीएमान सांगला आमकां की 20% जे भुरगे आसात तेमकां काम करपाक नाकात म्हणून. गेल्या त्या फावटी तुमी पळयलां आसतलें एक नर्सिंग रिक्रुटमेंट जातालो तेन्ना हजारांनी आमच्यो भुरगीं लायनीन रावल्लीं. तेन्ना कितें जालें, तेमचे रिक्रुटमेंट तो प्रोसेस कितें जालो, ते गोंयकार न्हू सगळे बॉर्डरींतल्यान ते येयल्लेच. तेजेच तशेंच सांगूंक सोदता की आतां ते म्हणटात सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. आज म्हाजोच एक फ्रेंडाचो इशू घेता जो रावता बेतूल, आनी बेतूल तो सदांच कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाक लागून वेर्ना येता. तो म्हणटा पर डे ओन्ली 300 रुपीज पडटा म्हूण, ट्रॅव्हलिंगाकूच एक 60 to 70 रुपीज वयताय म्हूण. आतां ते इशूचेर आमी पळोवपाक जाय. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस पडे आसा ते सॅलरी आतां व्हडले कंपनी जे आसात ते कंपनी डायरेक्टली ताजो अमावंट तेमकां क्रेडीट करनात आमच्या भुरग्यांक. कंपनी क्रेडीट करता एक कॉन्ट्रॅक्टराक, आनी कॉन्ट्रॅक्टर आपणाले सगळे मायनस करता आनी मागीर त्या लोकांचे भुरग्यांचे काम करता तेजेर घालता. आज सगळे पोस्टमॅन आसात ते महाराष्ट्रा ओर अदर स्टेट. आज तशेंच आमी आमचे गोंयकार भुरगे दुसरे स्टेटीक, एक एग्जाम्पल गोंयचोच तरी मनीस बॉम्बे गेलो आनी तेमचे गव्हर्मेंट जॉब्साक तरी अप्लाय केलो, डू महाराष्ट्रन्स वील एग्री जातले ते आमकां ते जॉब दिवपाक, ते दिवपाना. तशेंच आज कितले आमचो इशू चडत आसा, यूथ काम करता शिकता दोनी. तसो स्टेटमेंट दिला शिकता आनी मागीर तो काम करता म्हणून. सो तेमचेर एक मेंटल प्रेशर पडटा. आयज मेरेन आमच्या ह्या सरकारान केन्नाच त्या हॉटेल ओनर्स जे आसा तांकां एक बाबा जिओ इश्यू करून इन्फॉर्म करून की बाबा आमकां आमचे जे गोवन कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, जे गोंयकार जे इंजिनियर्स आसा आनी हेर फिल्डान जे काम करता, इलेक्ट्रिकलान आसा जावं हितून वॉटर हितून आसूनी जावं एसी आसूनी कितें आसूं, हेंकां सपोर्ट करपा खातीर आनी भायले जे आसा ते हांगा येवन जे डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स उखलता ते प्रिव्हेंट करपाक ओ मिनिमायज करपा खातीर हांव प्रश्न विचारता सरकारा कडेन, तुमी कितें केलां? आयज तुम्ही त्या गोंयच्या युथांकडे कित्याक खेळटा म्हणटा हांव
एक सिंपल उदाहरण दिता हांव तुका. एक सामान्य मनीस जो थंयसर त्या एअरपोर्टार काम करतालो, खंयच्या एअरपोर्टार, मोपा एअरपोर्टार, आनी त्या दिसूय सांगिल्ले तो आपले पोट चलोवंक जाय म्हणून, कित्याक फॅमिली चड असल्या कारणान तो पेमेंट पावना जाता. कित्याक तूं जोडटलो आनी मोडटलो, फाल्यां तुका लग्न आसा, तुजी भुरगीं जाल्यार भुरग्यांक आसा, खूब खर्च आसा. गोंयांत असो खर्च असो नांवचो ना. स्कुलाक सुद्दां घालतलो आयज लाख भर स्कुलाक खर्च आसा एक बारीक भुरग्याक. जाल्यार तो भुरगो थंयसर आपलें काम ड्युटी सोंपोवन सांजची गाडी चलयतालो, आपली टॅक्सी. कित्याक तेची जमीन गेल्ली आहा थंयसर. त्या जमीन गेल्ल्या तेणी एक टॅक्सी घेतलेली. ताका कितें म्हणून काडलो ते थंयसरलो, कितें म्हणून काडलो खबर आसा? तूं हे काम करून ते काम करता, टॅक्सी चलयता म्हणून ताका काडून गेलो. डबल पेमेंट जोडटा खंय तूं म्हणून त्या युथाक काडलो गेलो. कित्याक? हांव गव्हर्मेंटाक आनीक विचारपाक सोदता, तुमच्याच त्या एअरपोर्टार 3 पेमेंट घेवपी मनीस आसा. एक सेंट्रलाचोय पेमेंट घेता, एक गोवा गव्हर्मेंटाचोय पेमेंट घेता आनी त्या एअरपोर्टाचोय पेमेंट घेता. सोदून काडात तुमी कोण ते. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. रुजाय सायबिनीच्या दिसाचो उगडास करून नावेली पॅरिशीन पुराय नावेली गावात मिरवणूक घडून हाडली. हजारांनी भाविकांनी ह्या मिरवणुकेक वांटो घेतलो. पळयात काय भक्तिमय खीण. आयज जावन आसा ह्या संवसारांत एक व्हड खुशालकायेचो दीस. आयज आख्ख्या संवसारांत रुजाय सायबिणीची परब आमी परगट्टा. तशेंच हे आमचे इगोजीन आमची आस्कारीन रुजाय सायब माय हेचे पुरसां आमी सुमार जाले 4 वर्सां आमी सुरू केल्ले. हे आयज पासून चलता आनी हातूंत आमचो पादिकार फादर रेव्हरंड फादर गॅब्रियल कुतिनो ताणें आमकां जायतो तोपूस घेवन हे पुरसां चालू केला. कारण हे पुरसां चलतना जायत्या जाणांची आंगवण्यो जावं कितें आसा तें सायमाय तांकां फ्री करता. आनी हे पुरसां हे तरेन जालां, सुरू जालां आमचे नावी इगर्जींतल्यान. तें नाजरेथ होम कॉन्वेंटा लागीं, उपरांत वेला दोंगरी टू रावरा टू बुतिकास टू कोलमो रोड टू सिरवाडें टू नागमोडे टू नागमोडे जंक्शन, उपरांत वेतेलें सिकेटी, ताचे फाटल्यान तेलावली फाटल्यान दियालगोन टू बेलें टू फ्रादलें टू पाद्री पियो कॉपेल मुडी, उपरांत मांडोबा भितर सरतलें आनी शेवटाक गोवन धावोली वेतेलें, उपरांत धावोलींतल्यान मॅट्रिक्स कॉलनी आखेंबाश आनी शेवटाक इगोजी लागीं येतलें. शेवटाचे मागणी पाद्रीकार करतलो आनी सगळ्यांचेर हे रुजाय सायबिणीचो भरपूर आशिर्वाद पळोवन मागतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बेरेस्तारा कांय सुवातांनी गडगड आनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान बेरेस्तारा खातीर येल्लो अलर्ट दिला. गोंयांत फुडल्या कांय दिसांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच बिरेस्तारा गडगड आनी वादळी वारे घोळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान IMDन येल्लो अलर्ट दिला. देखून जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. सकाळी कांय प्रमाणात थंडसाण आसतली, जाल्यार दनपरां उश्णताय जाणवतली.
बिरेस्तारचे चढावात आनी उणे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. बिरेस्तारा गडगड आनी वादळी वारे, हलको ते मध्यम पावस. बिरेस्तारा येल्लो अलर्ट, वत पावसाचो खेळ. तापमानात उष्णताय. बिरेस्तारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.